मिनी गोल्फ स्पर्धा सुरू होतीये। त्यासाठी 18 विविध प्रकारचे कोर्स तयार केले गेलेत। गेल्या वर्षी या स्पर्धेत गोव्यातील काही खेळाडू सहभागी झाले होते। स्पर्धकांना तसेच शाळेतील शारीरिक शिक्षकांना सोबत घेऊन मिनी गोल्फ असोसिएशनची सुरुवात केल्याची माहिती असोसिएशनचे अध्यक्ष सिद्धेश नाईक यांनी दिली। गेम जी असली ती खूप बरी आसा। तातून कॉन्सन्ट्रेशन प्लस जो बाकीच्यो मेंटल तुजे हे आसा ते कंट्रोल कशें करप आनी कसो गेम खेळप हे सगळे हातूंतल्यान खूप इम्प्रूव जावपाची एक तातूंत हे आसा। आनी म्हाका अशें दिसता की मिनी गोल्फ हो खूब बरो स्पोर्ट ज्या हितून इंटरनॅशनली सुद्दां ते खेळटा। आनी गोंयान जेन्ना आमकां अप्रोच जाले तेन्ना आमी फाटले जे स्कूल गेम्स आशिल्ले तेन्ना गोंयच्यान एक टीम गेल्ली मिनी गोल्फ खेळपाक। तेन्ना असोसिएशन कांय नाशिल्लें, सो तांकां आमी अप्रोच केले प्लेयर्सांक आनी नवीन प्लेयर्स एड केले। स्पेशल तांची ट्रेनिंग घेतली, सिलेक्शन घेवन गोंयचे प्लेयर्स आमी गोंयची टीम आमी रेडी केली। ह्या सगळ्या हितूंतल्यान जेन्ना आमी असोसिएशन तयार केलें तेन्ना प्रत्येक भागांतले आमी पी टिचर्स आसात, स्पोर्ट्साचे निगडीत जे लोक आसात तांकां कॉन्फिडन्सान घेतले, तांकां असोसिएशनान घेतले आनी ते हितूंतल्यान आजचो जो एक हे दिसता तो त्या हितूंतल्यान दिसता। बोरी फोंडा येथील स्वामी विवेकानंद हायस्कूलच्या इंडोर स्टेडियममध्ये कोर्ट तयार करून खेळाडू आणि शारीरिक शिक्षकांना मिनी गोल्फचे प्रशिक्षण दिले गेले। राष्ट्रीय क्रीडा स्पर्धेसाठी गोव्याचा संघ तयार केला। या संघात 11 पुरुष आणि 7 महिला खेळाडू यांचा समावेश आहे। 11 बॉयज आणि 6 गर्ल्स ट्रेनिंग धरून प्रॅक्टिस धरून आमी फाटले 2 महिने प्रॅक्टिस चालू आसा। त्याच्या पयलींच्यान तांकां ते स्कूल गेम्सान पार्टिसिपेट जाल्ले काही वर्सां पयलीं, सो तांकां ती नॉलेज आशिल्ली आनी ताजो आमकां खूब फायदो जाला। हातून 2 प्रकारचे आसता, एक नॉर्मल मिनी गोल्फ आनी एक एडवेंचर आसा। ज्या हितूंतल्यान तांचे जे कोर्ट्स आसतात ते वेगवेगळे प्रकारचे 18 आतां हांगा 18 प्रकारचे हे आसा हर्डल्स आसा। सो त्या हितूंतल्यान म्हाका अशें दिसता की ही जी गेम आसा ती गोंयान आमी स्टार्ट केल्ली आसा आनी गोंयान एक टुरिजम स्टेट असल्या कारणान ह्या गेमीचो खूप फायदो आमकां टुरिजम वाडोवपाक सुद्दां जातलो अशें म्हाका दिसता। या स्पर्धेत पदक मिळवण्यासाठी अर्जुनाप्रमाणे लक्ष्य साधण्याची गरज आहे आणि आम्ही त्यासाठी तयार असल्याचं गोवा संघाचे कॅप्टन रोहित नाईक यांनी सांगितलं। I thanks our association and Goa government to include this game in national games. So सगळ्यांक good sports काडल्यान सगळ्यांक हे आशिल्ले एक्साइटमेंट आशिल्लो, सो आमकां सगळ्या गोंयच्या भुरग्यांक चान्स मेळ्ळो तितून खेळपाक आनी एक वेगळो आमकां एक्सपिरियन्स मेळटलो थ्रू ही नॅशनल गेम्स। आमची स्ट्रॅटेजी इतलीच आसतली की आमकां सारको ह्या गेमीन अर्जून जावचो पडटलो, सो एका कॉन्संट मायंड स्थिर धरून आमकां त्या लेवलाचेर आमकां स्कोरींग जावं तो पट करचो पडटलो। सो हे आमचे सारको स्ट्रॉंग पॉयंट आसा आमचो आमच्या टिमीचो।